जेजूनु पेद्रूको मनशांचे बरी चिंचे सोडून देवांचे बरी चिंचाक दिल्लो उलो आयचे सुवार्थेन सोडवून सांगलेले परीन दिसता. कुरीस कष्ट संकष्ट मरण आणि पुनर्जीवनपण केवळ जेजूक मात्र लगती जाल्ली गजाल न्हय, बगर ती हरेका ताच्या पाटलाव्याक लगती जावची गजाल म्हणून जेजून शिकयलें. देवान चिंचे बरी चिंचे म्हळ्यार जेजू परींच करचें आनी जेजू बरींच जावचें. आपलीच जिणये रीत, जिणये शेवट आनी जिणये अंत्य जेजू आपल्या पाटल्या वांकी सुचयता. हेर उतरांनी सांगचें तर आपणा विशीं उलयतना वापरली कुर्साची बासस जेजू आपल्या पाटल्याव्या उद्देशी उलयतनाय वापरता. जो कोण आपलो जीव मुजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता म्हणल्या उतरांनी जेजून आपणाकच सुवार्तेक सरी केल्लें दिसून येता. सुरविल्या पवित्र सभेंत स्पश्ट जालां तशें जेजूच्या कश्टां मरणां आनी पुनर्जीवनपणाच्या विशयांतली गजालच सुवार्ता जावन गाजली हें आमी जाणाव. मार्का प्रमाणे सुवार्ता आज एका निर्णायक हंताक पावता. आतां जेजूचो पाटलाव करतल्यान जात्र्याक गेल्ले बरी दिक दिशा नासलेले परी जेजू फाटल्यान वचोंक जायना. ती आपणाकच इन्कार करचे जिणयेक वेंगची प्रक्रिया. हे प्रक्रियेंत आपलो कुरीस घेवन जेजू फाटल्यान वचोंक आसा, म्हणजे संपूर्ण समर्पित मनोभावान भरूंक आसा. जेजू खातीर जीव सयत दिवंक पडल्यार भियेन आसता आनी जेजूक ताचे शिकोवणेक लजे नासता. फुडें सरचे जिणयेची प्रक्रिया ती. जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार जिणयेंत खरो अर्थ जोडचोच म्हणून सुवार्ता स्पश्ट करता. क्रिस्तावीन जिणयेक आनी स्वकेंद्रीत संवसारी अस्तित्वाक लबदल्ल्यांचें जिवीत नासाचें, पूण क्रिस्ताक विश्वासी रावून जियेल्ली जिणी संवसारी मरणामध्ये जिविताची संपूर्णताय जोडून दिवची. शुभ